तुझं नाव कशें? अनिल श्रीधर सावंत. श्रीधर सावंत. हय. ओके. म्हाका सांग कितल्यांक सुमार जालो ते इन्सिडंट? 10:30च्या पुढे झाले. म्हणजे 10:30 मेवणो येयल्लो हय न्हू. हम्म, तो आपले मशीन घेवन गेलो हम्म, हम्म. आनी तो सकाळी गेलो. सकाळी थोडें काम करून थंय फुडें त्या वाटेन गाडी लागली तेणी. ओके. आनी तो मागीर एकाक सुमार तितल्यान येयलो. एकाक 10 मिनटां आनी ती बायलांनी बघता जाल्यार भायल्यान ह्या खळी घातली. म्हाका सांगा त्या टायमार घरान कोण नासले? त्या टायमार कोण थंय दिसांक ना न्हू. ना, तुमी घरान कोण नासले? ना आमी कोण नासले घरान. खंय गेल्ल्यात तुमी बी? आमी कामाक गेल्लो हम्म, पेडण्यां. ती बायल थोडे मोरजे गेली कामाक. ओके. आनी चेडो कॉलेजीन 10 सुमार हितून गेलो. ITआक गेलो. ओके. आनी चेडू कॉलेजीक गेले. ओके. कोण नासले. कितले सामान बी कितें बी चोरी जाले अशी? तीन चेनी चोरले. अच्छा. परत एक गणपतीचे लॉकेट एक आसले. हां, परत कानातली 2 आसली ती चोरली. हां, हां. अंदाजे कितले लाखाचे बी 3 जाले? लाख सुमार जाताले आनी ते 50,000 येयले. मिलेरात 15,000 आसले हां, आनी हितून 35,000 आसले. अच्छा. तुमकां कोणाचो संशय बी असो? संशय आमी कोणाक काय सांगा शकना न्हू. अच्छा. हय. म्हणजे सकाळच्या फुड्यान जाता, रातचे एक घडटा एक वेगळी गोष्ट. आणि काय यूज केले त्यांनी कपाट फोडपा खातीर? कपाट फोडपाक ते भायले लोक काय कशे फोडले काय खबर ना. हां. ते सुळको घेतलो तो नाल्ल सोलपाचो हम्म. आनी तो यूज करून फोडले ते. ओके. आणि हे आता भितरले? ते तशेंच फोडले ना. हां, दोनूय वांगडाच पयलीं हे फोडले. फोडले आसले मागीर ते फोडले. अच्छा, अच्छा. ओके. आता पोलिसाक बी इन्फॉर्म केल्या तुमी? पुलिसांक इन्फॉर्म केले. हां, मागीर पोलीस येवन गेले? पोलीस येवन गेले. अच्छा. तेंच्यांनी कितें सांगलां बी तुमकां आतां? आतां काय सांग आतां परत येवपाचे आहा ते. अच्छा. ओके. कुत्रे बी घेवन येवपाचे आहा ते. हां, ओके, ओके. बरें. हां. बस. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.